बोडगेश्वराच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक पयली शुभेच्छा. बोडगेश्वराची जात्रा ही तशी फेमस जात्रा गोंय गोंयभरांतले सगळे भक्तगण हांगासर आशिर्वाद घेवपा खातीर येता. मोठ्या व्हडा उत्साहात सगळे लोक ही यात्रा चलता. आयज म्हज्या बरोबर आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदनाचे टाणवडे जनरल सेक्रेटरी सगळे जाण मेळोन दर्शन घेवपाक आयल्या. हांव परत एकदा सगळ्या बोडगेश्वराचे जे महाजन आनी तेजे आयोजन समिती आहा हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. बरें आयोजन ते हांगासर करता आनी लोकांक उत्साहात बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय कल्चरली बऱ्यो करता. ताची शुभेच्छा. देवाची जात्रा वाडदिवस गोंयचो जागृत देवस्थान अशें बोडगेश्वर जेचेर असंख्य गोंयकारांची श्रद्धा आसा ती खास करून सगळे बांदेजकार दर आयतारा मोठ्या संख्येन भावीक हांगा येतात आनी आज वाडदिवस आनी फाल्यां जात्रा हांव शुभेच्छा दिता सगळ्या भाविकांक. आनी एक बरें आयोजन हांगेली देवस्थान समितीन पूर्णपणे वेल प्लॅन अशें प्लॅनिंगूय करून आज सगळे जे दुकानां जेंकां अलॉट केल्ली आसा ती आसत. बाकी दर्शनाची वेवस्था ही शिस्तबद्ध प्रमाणे हांवें केल्ली आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी गोंयच्या असंख्य भावीक आज पासून जात्रोत्सव पूर्ण जाय पर्यंत सुरळीत जाता मोठ्या संख्येन येतात तांकां शुभेच्छा. हे उत्सव गोंयांत जाता तातूंतलो एक प्रमुख उत्सव तो गोंयभराच्या लोकांक हांगा हाडटा. गोंयचीच न्ही तर गोंया भायल्या काही जे आमचे नेबरींग स्टेट आसात कर्नाटका महाराष्ट्रा हातूंतचे सुद्दां लोक ह्या उत्सवाक हांगा येतात. बोडगेश्वराची जत्रा ही ज्या पद्दतीन फेमस आसा आनी बोडगेश्वराचें नांव घेवपाक तो उल्याक थांबून पावता अशे तरेचें दैवत जें आसा ताजो 90वां महा उत्सव आज हांगा साजरो जाता. आजच्यान आनी 32वां वर्धापन दिन प्रतिश्ठान 32वां वर्धापन दिन जाता. हांव जी कमिटी हांगा आसता त्या कमिटीचे जे हांवें खरोखरूच मना पासून तांचे अभिनंदन करता की गेली कित्येक वर्सां उत्तम प्रकारे लोकांची जी हजारो लाखो भावीक जे आसात तांची उत्तम प्रकारे सेवा सगळ्या तरेन सेवा ती उत्तम प्रकारे बजायतात आनी हे जात्रेची संख्या जी आसा ती वर्सान वर्स जी आसा ती वाडत आसा. ज्यो बोडगेश्वर उल्याक पावपी अशें सगळ्यांची धारणा आसा बरी आसा आनी ताचे प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्येकाला तुमच्यान येतात. आयज देव बोडगेश्वराचो 32वां वर्धापन दिन साजरो जालो आनी पयलीं म्हणजे सकाळी 11 सुमार आमी एक नवीन चांदीची मुर्ती हाडलेली. लास्ट टायम आमकां कितें जालें की तो सोनार आसलो तेणी मातशी डिले केल्लेली त्या खातीर तेची मुर्तीची प्रतिश्ठापन करूंक गावलें ना. म्हणून आयज आमचो यजमान राजेंद्र पेडणेकर ह्याचे हस्ते आयज चांदीचे मुर्तीची प्रतिश्ठापन आयज केलें. तशेंच मागीर हे जावन आरती जावन आयज म्हाका दिसलो की भावीक तशेंच आमचे जे महाजन आहा भयंकर संख्येन हजर जाले आनी प्रत्येकाने आपापल्या परीने प्रत्येकाने हेल्प केलो. कित्याक कमिटी मेंबर्स आमी 7 जाण आहा आनी 7 जाण कमिटी मेंबर आसल्या कारणान आमच्या कडेन ते कंट्रोल जायना. पण सगळे महाजन आनी जे भावीक आसा ज्यांच्यांनी भाग घेतलो लास्ट 15 दीस जाले ते भाग घेतात आनी तेंच्यांनी आमकां हातभार लायलो आनी एक म्हणजे आमचो मूर्ती प्रतिश्ठापन नवीन हेचे साजरो केलो. तशेंच सांगपाचें म्हणजे आज सांजचे पयलीं म्हणजे एक दिंडी म्हणजे आमचें म्हणटा कितें ती दिवजाचो हें जातलो आनी त्या नंतर मागीर प्रोग्राम आसा. त्या नंतर फाल्यां आमचो जोत्रोत्सव आहा आनी त्या जोत्रोत्सवाक साजरो करतलो आमचो अध्यक्ष बसतलो. त्या नंतर जे आमचे सगळे देवळां आहा राष्ट्रवादी देवस्थान आसा आनी खंयची देवळां आसा तेंचे मान घेता. म्हणजे सगळे हाडून बोडगेश्वराक एक मान ओटी उरतात आपले आनी ते वर्सा प्रमाणे म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट म्हण किंवा फायर ब्रिगेड म्हण बाकी म्युन्सिपाल्टी म्हण प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे लोक आपले हे हाडून ओटी भरता देवा कडेन. तो फाल्यां साजरो जावपाचो आसा. तशेंच त्या नंतर महाप्रसाद जातलो आनी त्याच्या नंतर मागीर आमचे 2 प्रोग्राम आसात. एक 4:30 आहा आनी एक 7 आहा. तरी हांव भाविकांक तशेंच आमच्या महाजनांक सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचो. कारण
लोक म्हणजे भावीक आसा पळय ते खुबशे जाण येतात आणि ती वेवस्था जावची पडटा. आमी तरी थोडी वेवस्था केल्ली आहा, पार्किंग बरी 2-3 कडेन आमी पार्किंग वेवस्था केल्लेली आसा आणि तशेंच क्यू म्हणजे व्यवस्थीत हाताळटा. पण थोडे गोश्टी आमचे कडेन मागीर कंट्रोल जायना, पण आमी ट्राफीक पुलीस आसा तांकां विनंती केल्लेली आसा की वेवस्थीत पार्किंग करची. तशेंच आमी लोकांक येवपाची वेवस्था केल्लेली आसा. लोकांकूय हांव भाविकांक तशेंच महाजनांकूय सांगता की तेंच्यांनी प्रत्येकान म्हणजे लायनीन येवचें, कारण एकामेकाक मागीर धक्काबुक्की जावची न्हू. सगळ्या भाविकांक आमचो आयज दोतोरान सांगल्या प्रमाणे 32वा वर्धापन दिन फाल्यां जातलो तो 90वा आमचो जात्रा उत्सव. ह्या 90वा जात्रा उत्सव आमी भरगस प्रोग्राम दवरलेले आसा. इन शॉर्ट तुमकां दोतोरान वेवस्था बद्दल कोणाचो मान घेता आमी ते सगळें सांगलेलें आहा. सो आयज आमचो जालो तो वाडदिवसाक आमचो राजन पेडणेकर एटर्नी हो बोल्लेलो. फाल्यां जात्रा उत्सवाक आनंद भाईडकर अध्यक्ष आमची पुजा करता आनी परवा आमचो कमिटीचो आहा. त्या पुजेक हांव सचिव सुशांत गांवकर बसता. सो हांव सगळ्या भाविकांक विनंती करता तेंच्यांनी ह्या तिनूय उत्सवाचो आमचो लाभ घेवचो आनी तशें 19 तारखे आमचे टेम्पोवाले, रिक्षावाले, नुस्तेवाले म्युन्सिपाल्टीची पुजा आसता. सो तेंचे पुजेक येवचे. दनपारां आमचो महाप्रसाद आसतलो तेचो लाभ घेवचो आनी हिंगा लोक भावीक गर्दी करता तेंच्यांनी हांव मातशें दोतोरान सांगल्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक येवचें आनी दर्शन घेवचें. कोणाक त्रास करचो न्हू, इतलीच कळकळीची विनंती.